नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या शोत आमची घेऊन सप्तकी कार्यावळ जागोर. जो जागोर मदीं बंद पडिल्लो विधानसभेच्या काळात आमी जेन्ना ब्रेक ओवर घेताले तो परत आमी सुरू करतात घेऊन आयज स्वातंत्र्य दिसा आणि तुमकां सगळ्यात हुनहुनीत परबी 15 ऑगस्टाची आणि भारताच्या स्वातंत्र्य दिसाची आणि ह्या स्वातंत्र्य दिसाच्या निमतान आमी जागोर घेतात जो विषय समाजाक न्हय तर समाजातल्या दर एका नागरिकाक लागता, तुमकां लागता. आणि तो विषय असा बीइंग अ सिटीजन म्हणजे नागरिकत्व. आणि ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा स्टुडिओ भितर 3 मानेस्त आसात. तातले पयले मानेस्त आसात कुलदीप कामत जे बांदेकराचे जे हायर सेकंडरी आसा डीएमसीची हायर सेकंडरी त्या हायर सेकंडरी भितर शिकयतात आणि एक युवक म्हणून ते आपले मत सातत्यान मांडीत असतात. दुसरे आमचे बरोबर आसा नमन धावस्कर जे जावन आसा एक कॉलमनिस्ट रायटर त्याचबरोबर एक ॲक्टिव्हिस्ट कार्यकर्ते आणि तिसरे आमचे बरोबर आसात तितलेच खडेगांव गोंयचे कार्यकर्ते आणि ह्या दोग जाण तातूंत तरणाट्यां मदले मातशे तांचे बरेच जाणटे पूण जांकां आमी अजून टोटल जाणटे जाल्यात अशें म्हणपाक शकनात म्हणजे पिरायेन जाणटे जाल्यात ते डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो. तुमकां तिगांयकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. म्हाका दिसता कुलदीप आमी सरळ तुजे कडल्यान सुरू करया. ह्या तिगांय मदलो सगळ्यात भुरगो तूं आसतलो आणि आयचें जनरेशन जें आसा यंग जनरेशन जरी तूं शिक्षक आसा तरीकय कालच शिकून सोंपला आनी शिकोवपाक लागला अशे तरेचो. सो आयच्या जनरेशना मदीं सगळ्यांत चड लागीं तूं आसा. एक नागरीक ह्या नात्यान कॉन्स्टिट्युशना भितर आमकां खूब कितें दिलां. कॉन्स्टिट्युशन आमच्यो फंडामेंटल रायट्स दिल्यात, डायरेक्टीव प्रिंसिपल्स दिल्यात आणि येतना वतना आमी आमच्या हक्कां खातीर झगडत असतात. पूण तातूंत भितर एक नागरिकाची मूलभूत कर्तव्यां आसात, फंडामेंटल ड्युटीज ऑफ अ सिटीजन. ही ज्यो ड्युटीज आसात त्यो एक नागरीक ह्या नात्यान आमी पाळटात अशें दिसता जाल्यार कितें पाळटात कितें पाळनात? पयलीं म्हणजे हो 15 ऑगस्ट जो आयला पळय इंडिपेंडन्स डे खूब जाणांक दुख्ख आला ह्या वर्सा. हाचें सगळ्यात म्हत्वाचें कारण म्हणजे तो आयतार आयला. आयतारची एक हक्काची सुटी गेली अशें खूब जाणांक दिसता. आनी आमची एक फंडामेंटल ड्युटीन एक पयली ड्युटी आसा म्हणजे एक ड्युटी आसा की चॅरिश मुवमेंट्स, पयलींचे मुवमेंट याद करप. आनी हें एक जाल्यार म्हणजे कितें ह्या गजालीक आतां व्हडलोसो अर्थ उरूंक ना. आनी दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे ते म्हणटात न्ही क्रिये विण वाचाळता व्यर्थाय. परत परत तेच आयकून लोक कितें भुरगे हें करतले. आयज गरज ही आसा की तांकां प्रत्यक्ष कितें तरी कार्यक्रम दिवपाचे. ज्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ते पयलींचे यादी काडटलेच पूण फुडें कितें तरी करतले. काही देशांत अशें आसा की 1 वर्साचे सक्तीचे सैनिकी शिक्षण किंवा सैनिकी सेवा बजावंक जाय. कित्याक ह्या गजालीची आमकां किंमत कित्याक ना? कारण आमी ताका सॅक्रिफाय करूंक ना. ज्या गजालीक आमी कांय दिना त्या गजालीचें आमकां मोल नासता. तेन्ना ही गजाल प्रत्यक्षांत जावपाक जाय. एक कार्यक्रम आमी भुरग्यांक मुखार दवरूंक जाय. दुसरी गजाल हांव डायरेक्टीव आपल्या फंडामेंटल ड्युटीज पळयतालो. हे सगळे पुस्तकान आसात आमच्या NCERT सिलेबसान हे पुस्तकान आसात. जालां कितें की आमी हे सगळें शिकता पूण ते इम्प्लिमेंट करता काय ना अभ्यासक्रमाच्या माध्यमांतल्यान. हें सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल. हांवें अशें काय हायर सेकंडरीज पळयल्या, अशें काय स्कूल पळयल्या की आमी हे म्हणटात न्ही रॅशनल किंवा सायंटिफीक टेंपर. काही शाळांनी काही कॉलेजींनी सत्यनारायणाची पुजा मानतात. आतां हें सायंटिफीक टेंपरान खंय बसता? तेन्ना म्हणजे आमी शिकयता एक तेजें इम्प्लिमेंटेशन दुसरें. हांव ज्या शाळेंत शिकतालो म्हाका याद आसा की 2-2, 3-3 म्हयने एखादो टिचर नासतालो आनी थंय सरस्वती पुजा 4-4 दीस चलताली. म्हणजे आमची प्रायोरिटी कितें, आमी उपासना कसली करता ह्या बद्दल प्रचंड प्रमाणात गोंधळ आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की एक सगळ्या समाजा भितर न्ही एक कायद्याक एक सन्मानाची भुमिका आसपाक जाय न्ही. म्हणजे कायदो पाळणारो आमच्या दृश्टीन रिस्पेक्ट आसपाक जाय. आज म्हज्या कोणाक चड रिस्पेक्ट वालोर मेळटा जो कायदो मोडू शकता. म्हाका दिसता हांव जेन्ना बायक चलयता समोर जेन्ना पुलीस दिसता हांव म्हाजो खिसो बेश्टोच चाचपता आसा मरे सगळें. पूण हें न करता हेल्मेट बीन न घालता झूम करून कोण वता पळय आनी ताका तालाव 100 रुपया अशें तोंडार उडोवन वता पळय ताका कायद्याची सगळ्यांच्या समाजा दृश्टीन प्रतिश्ठा आसा. सो कायद्याक आजून आमी 50 वर्सां जाल्या उपरांत सुद्दां एक कायद्याक प्रतिश्ठा दिवंक शकले ना अशें म्हाका दिसता. नमन खुबशे बेजीक आनी सामके लागपी अशे डे टू डे लायफांतल्यो गजाली कुलदीपान मांडल्यात. बट तूं ह्या गजालीचेर सदांच वेगळे तरेन बरयता, वेगळे तरेन विचार करता आनी कांय गजाली बेजीक ज्यो प्रत्येक नागरिकान करपाक जाय त्यो तूं मांडटा. तुका कितें दिसता एक नागरिकत्व कशें आसचें, कितें आसचें, खंयच्यो गजाली गरजेच्यो? म्हाका दिसता संदेश
नागरिकत्व किंवा नागरिक हो तो जो आपले विचार, आपली वाणी आणि आपली लेखणी व्यवस्थित रित्या वापरूंक शकता, तो एक जबाबदार नागरीक अशें म्हाका दिसता. आणि खंयचे ते साहित्यीक आसूं, शिक्षक आसूं, गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, एडवोकेट आसूं, डॉक्टर आसूं, कोणी, ह्या सगळ्यांक हें लागू जाता. आपली वाणी, आपली लेखणी आणि आपलो विचार तेणे वापर करूंक जाय. आनी आमी नॅशनल इंटिग्रेशन, देशभक्ती हें ते सगळें आमी म्हणटा. देश म्हणजे आमकां भारत मातेची पुजा करपाची गरज ना, जे आयजूय 15 ऑगस्टाक खुबशा शाळांनी जाता. भारत मातेची मुर्ती करता आनी तिका पुजा करता. म्हणजे आमी मुख्य फक्त भुरग्यां कडेन पावयतली कशी ही इंटिग्रिटी, ती आमी तिका मुर्ती पुजा करून उडयता. हांव म्हज्या शेजारच्या मनशाक हेल्प करूंक शकता आनी मनीस होच लोकशायेचो केंद्रबिंदू आसा हें आमी व्यवस्थीत रित्या हांव म्हणटा कुशीक दवरता. आनी तें जर भुरग्यांक पयलीं पासून सारकें सांगत गेलें, तुमी शिक्षक तूं आतां शिकयतना एक म्हाका हें आहा की तूं घडये शिकयता आसतलो, पूण शाळेंत शिकयतना पयल्याच पानार कॉन्स्टिट्यूशन आसता. आमी तें भुरग्यांक शिकयतात का पयल्या धड्याच्यान सुरवात करता शिकोवपाक? हें म्हत्वाचें. आमी शिकून खूब व्हडले व्हडले डिग्री घेता, पूण आमी पयलेच पान आमचें शिकना. मागीर ते फक्त डिग्री घेण्या पुरते तुका फुडले धडे मार्क्स दितात, पूण लायफान तुका मार्क्स दिवपाक ही पयलेंच पान तुका हेल्प करता. आनी तें आमी सगळ्या शिक्षकांनी भुरग्यांक शिकोवंक जाय. आनी तेका तुका कसली एग्जाम्पलां सेट करपाची गरजूच ना. तें तूं सारकें भुरग्यां मेरेन पावयता. कित्याक भुरगीं किंवा युवक, हांव म्हणटा युवक, ही कोऱ्या पाटये सारकीं असतात. तेंचेर जबाबदार व्यक्तीन कशें बरयता तेजेर ती तशी रिएक्ट करतली. ऑस्कर, सामकें हालींचें जनरेशन जें आसा तांचे दोगांयचे व्यू तुवें आयकले. म्हणजे ही इज यंगेस्ट, ही इज कंपेरेटिवली मिड एज आनी तूं त्या हातूंत मदलो. सगळ्यान जाणटो तूं. आनी तातूंत भितर एक गजाल आसा की पीपल हॅव ऑलवेज सीन यू फायटींग फॉर रायट्स. लोकांच्या हक्कां खातीर तूं झगडटा, लोकांच्या हक्कां खातीर झगडलाय बी सगळें. सो हक्कांक झगडपा खातीर, म्हज्या हक्कांक झगडपा खातीर डॉक्टर ऑस्कर आसा. ओके, हांवें कितें करचें हें सांगपा खातीर डॉक्टर ऑस्कर ना. म्हाका आज डॉक्टर ऑस्करान सांगिल्ली जाय की हांवें कितें करचें वा हांगा मुखार जे आयकतात तांणी कितें करचें. पयलें म्हणल्यार संदेश, आमकां जो प्रॉब्लम जाला पळय तो एक म्हणल्यार म्हाका तरी दिसता दॅट आवर जनरेशन, परहॅप्स थोडी मे बी 70s जनरेशन, 1970s ऑनवर्ड्स जनरेशन जें आसा पळय तें आमकां जितलें मेळ्ळा पळय तें सोंपें मेळ्ळा व्हेरी इजिली. पर्टिक्युलरली गोंयांत जर पळयशी जाल्यार लिबरेशन टायमार फ्रिडम फायटरान जो त्रास काडलो पळय तो हय, तो फ्रिडम फायटराचो त्रास, पूण लोकांक असो त्रास जावंक ना. 2 दिसांनी 3 दिसांनी तें गॅर सोंपलें, आमकां लिबरेशन मेळ्ळें. जितलें इंडिपेंडन्स डे, गांधीजी ऑन फास्ट आनी हें तें नॉन वायलंट वे वी मॅनेज टू गेट आर लिबरेशन ऑर इंडिपेंडन्स. सो आमी हो एक समाज जो आसा पळय तो आमकां खूब सोंप्यापणी हें सगळें मेळ्ळां एक. आनी जें सोंप्या प्रमाणें कितें मेळटा पळय तें तुका तो वालोर कळना, तुका तो त्या गजालीचो वालोर कळना. सो दॅट इज द फर्स्ट थिंग. दॅट इज अबावट इंडिपेंडन्स. सो दॅट इज अबावट फ्रिडम स्ट्रगल. दुसरें म्हणल्यार आतां हो एक लास्ट 2 डेकेड्सान जर समज तूं पळयशी, वीच इज बेसिकली the new flux or the new change in India, which is the economic liberalization process की मनमोहन सिंगान स्टार्ट केलो पळय तो in the 90s. थंय कितें जालां, आमी जे मिडल क्लास लोक आशिल्ले पळय ते एट अ लार्ज लेवल, द मिडल क्लास लोक जे आसा ते सोंपे प्रमाणे ते मिडल क्लास आसा पळय ते अपर मिडल क्लास पावले. आनी कुलदिपान म्हणलें पळय तशें जे हे मिडल क्लासीचे लोक आशिल्ले पळय ते हुशार जे आसा पळय ते, जे जाणा आसा पळय ते कसो कायदो तोडपाक पळय तो, कशी राजशाही करपाची पळय ती, द स्मार्ट वन्स हॅव नोन हाव टू ब्रेक द रुल्स अँड मेक लायफ इवन मोर कम्फर्टेबल फॉर देम. सो सद्याक आमी आमच्या देशान 3 तरेचे लोक पळयतात. एक जे आसात पळय ते जे कायदे तोडटात पळय ते, जावं बिझनेसमॅन जावं पॉलिटिशियन्स, मेनली द पॉलिटिकल क्लास, जावं ब्युरोक्रॅट्स, जावं करप्ट advocate एंड जजीस, जे सोसायटीचे जे पिलर्स आसात की मिडियाचे लोक खूब आसात पळय ते. दीस
pillars of society which have been able to work the system to their advantage. That is one section which talks only about rights and has got nothing to do with duties. दुसरे जे आसात पळय ते is our type of generation, which is perhaps fighting for rights but also understands its duties. And तिसरे जे आसात पळय ते सामके, that is the large majority which have not been touched by this economic liberalization, and तांकां ते फ्रीडमूच कितें आसा पळय तें कळना. जांकां एक चपाती एक भुरग्यांक कशें म्हणून जेवण दितली पळय ती, घर कशें जातलें पळय तें, फाल्यां पावस आयलो की सगळें व्हांवून वतलें पळय तें, तांकां ड्युटीज सोड तूं, तांकां रायट्सूच ना. So our freedom should be about how, at least our duty at least should be how we are going to provide rights to the poor. In short, the rich or the educated class like us have got duties, and the poor and the dispossessed, they are the ones who've got the rights. हें जर जालें जाल्यार खरेंच तूं एक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आणि गांधीजीन जे म्हळालें की एक सर्वसामान्य फाटक्या मनशाक दिसूंक जाय की आमचो कोण तरी आयकपी आसा. आज जाला कितें की दोतोरान म्हणल्या प्रमाणे जे काही जेंचे कडेन पयसो आसा, जेचे कडेन शिक्षण आसा, तीच मनशां सगळे डॉमिनेट करतात. आणि जाल्यार अशें की एक व्यवस्था तशी निर्माण जाल्या की ही व्यवस्था तयार करता की अमके नोकरी लागतले, अमके बेकार उरतले, आनी अमके बेकार उरल्या उपरांत तांकां तांचे कडेन पयशे मेजल्या उपरांत तांकां तेंची मतां घेवन निवडून येतले. हांव उदाहरण दिता की आतां आमी म्हणटा न्ही की प्राथमीक शिक्षण, मुळावें शिक्षण प्राथमीक भाशेंतल्यान, आमच्या मातृभाशेंतल्यान जावंक जाय, मराठींतन झालं पाहिजे आणि कोंकणीत म्हणटा कोंकणींतल्यान झालें पाहिजे. आनी जे म्हणपी आसा हांची भुरगेच सगळे वतात इंग्लीश मिडियमांत. म्हणजे इंग्लीश मिडियमांतल्यान कोणी शिकचें? ज्यांचे आवय बापूय शिकले, जांचे कडेन पयसो आसा. आनी तुमी शिका. बहुजन समाज जो आमी म्हणटा ते बहुजन समाजाक अशा रितीन सगळें हे करप आनी तांकां म्हणजे तांचे आमी व्यवस्थाच करता, व्यवस्था ही करता की ते फुडें शिकचेना. आणि म्हणून आमी जी इक्वेलिटी म्हणटा पळय की संदीची इक्वेलिटी, ऑपॉर्च्युनिटीची इक्वेलिटी, ही सांगवा खंय नाकारली वता. एक गजाल जी तूं मिडल क्लासाच्या हातूंतल्यान काडली आनी ताणें सुटयेच्या हातूंतल्यान काडली, खूब सुंदर तरेन काडली की खूब जाणांक आज दुख्ख जालां की आयताराक 15 ऑगस्ट आयलो. ओके, देशा कडेन तें पळोवपाचें येना. नॉर्मली अशें म्हणटात की मिडल क्लास जो आसता ताका आमी बुद्धीजिवी वर्ग म्हणटात, कंपेरेटिवली एन इंटलेक्च्युअल क्लास. हो जो आसा जो तूं सांगता त्या हातूंतल्यान खूबच स्वार्थी जावपाक लागला दिसाक. म्हाका कितें मेळटलें कळ्ळें न्ही, हांव देशाक कितें दितलो असो एक तेंपार एक मिडल क्लास चिंत्तालो की हांवें देशाक कितें दिवप. आज म्हाका देश कितें दितलो आनी म्हाका देशाचें पडून गेल्लें ना, अशी तरेची परिस्थिती जाल्ली आसा. हिपोक्रेट जाल्लो आसा. मेजॉरिटी सोसायटी ज्यांनी ह्यो ड्युटीज करून कितें तरी करपाचें आसा, दे हॅव अ ड्युटी टुवर्ड्स द नेशन. हो क्लास हिपोक्रेटीक जाल्लो आसा. Absolutely. And I think the biggest sense of hypocrisy in this class, in my opinion, is जेन्ना आमी उठतात पळय तेन्ना आनी म्हणटात की A.R. रेमानाक एक ऑस्कर मेळ्ळो म्हणून आमी ग्रेट, म्हणून भारत ग्रेट. Why should India be great because A.R. Rahman has got the Oscar? Good. It's a very good achievement. पूण आमी पळयना की आमचे रस्ते सारके ना, आमच्या सोसायटीन करप्शनाची पिडा पडल्या, भुरग्यांक शिक्षण मेळना सारकें, भुरग्यांक जेवण मेळना सारकें. दीस इज ड्युटीज. हें जर आमी करपाक सुद्दां वी कॅनॉट कॉल आवर सेल्व्स अ ग्रेट नेशन. आमी फक्त चेस्ट थंपिंग करून ग्रेट नेशन केन्नाच जावंक शकना जर हे इश्यूज जे आसात पळय ते आमी सांबाळपाक शकना जाल्यार. सो वॉट शूड बी दी ड्युटी ऑफ एवरी इंडिविज्युअल? कितें आसपाक जाय प्रत्येकाची ड्युटी? सामकी बेजीक, ह्या तुमी सांगल्या सगळ्या हातूंतल्यान कितें आसपाक जाय ड्युटी? नमन तुका कितें दिसता? वॉट शूड बी दी बेजीक ड्युटी ऑफ अ सिटीजन?